गोंय विधानसभेत एसटींक आरक्षण दिवपाविशींचें नोटिफिकेशन आयलें आनी सांगे केपें मतदारसंघ आरक्षीत जावपाचें लागीं लागीं निश्चित जालें. सांगेचो सध्याचो आमदार सुभाष फळदेसायाच्या फुडाराचेर मात प्रस्नचिन्ह. सुभाषान रोखडेच कुडचडें सावन फुडली वेंचणूक लडपाची इच्छा उक्तायली. ताणें शेनवारा काकोड्या देवळांत दर्शन घेतलें. उपरांत सुभाषान प्रुडंटा कडेन एक खंत उक्तायल्या. म्हाका दिसता की आमकां एकत्रीत बसून चर्चा करपाक जाय आशिल्ली. म्हजे वयच्यान हांव फाटीं पडलो ना. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेनूय चर्चा करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणपाक लागले तूं मागीर ताजेर उलोवया. डायरेक्ट अफेक्टेड हांव आसा न्ही, म्हाका रोल कितें मेळटलो, पार्टीन भितर कितें मेळटलो, राजकारणान भितर कितें मेळटलो. म्हणून पार्टी कडेन डिस्कशन पार्टीन म्हाका सांगपाक जाय की अमूक अमूक गोश्टी कर, मर्यादा इतकीच आसा, तुका 6 म्हयने आसा हांगा, ताजे नंतरचे तूं पळयनाका किंवा तुका हाचे नंतर हो रोल संघटने भितर दिलो वतलो, हो रोल तुज्या राजकारणान भितर दिलो वतलो, अशें कितें तरी चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली. विथ हांव अपेक्षा करतालो आमचे बाकीच्या सगळ्या संघटने कडच्यान. तें जालें ना. दामू म्हणटा सगळ्यांनी आपल्या मतदारसंघा पुरता रावचें, ना जाल्यार कारवाय जातली. ह्या संदर्भात पार्टीची ठोस आणि क्लियर भूमिका आसा की आमी अशें कोणाकच परमिशन दिवना आणि अशें जर कितें जर चलना जाल्यार तें आमी पार्टी म्हणून आमी तें टॉलरेट करून घेवंक शकना. एक्शन जातली. हय, जरूर. सुभाष म्हणटा कारवाय केल्यार फुडलो निर्णय घेता. आत्तां एक्शन जाले पसून जालें जर जायत, म्हजो गुन्यांव नासतना म्हाका एक्शन जालें जर जायत, एक्शनाचें रिएक्शनय आसा न्ही. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल म्हणटा लोक आपल्या फाटल्यान आसा. 28,000 लोक मतां मारपाक. लोक मारतले मतां आनी कोणा निवडून हाडपाचो आमदार म्हाका जसो 3 टायम लोकांनी निवडून हाडलो तो फुडल्यान लोक निवडून हाडटले. सो आतां कोण क्लेम करता, नाल्ल फोडटा, मारुती राया कडेन पांय पडटा, मारुती राया कडेन आमी सदांच पांय पडटा. इलेक्शनाक लागून आमी पांय पडना. सो मारुती राया कडेन आमी सदांच पांय पडटा. गणपती बाप्पा कडेन तर ते आसताच. सो इलेक्शनाक लागून जर वचून देवा कडेन पांय पडत हे म्हाका दिसता देव पळोवंक येतलो. आमकां कितें लागता तें. मजगती कुडचडे वावुरपी रोहन गांवस देसायानूय आपली प्रतिक्रिया दिल्या. ज्या डेडिकेशनान हांव काम करता फाटलीं इतले वर्सां जालीं आनी जें आमी काम हातीन घेतलां, सो तें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसना की आमकां खंय बंड करपाची गरज पडटली अशी. हांव खंयच्याच गोश्टीर क्लेम करना, पूण आमी प्रामाणीकपणान आमी काम करता आनी पक्षाचें काम करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.